माझे नाव गणेश गोवेकर, स्टेशन फायर ऑफिसर, म्हापसा फायर स्टेशन. आज आमकां सकाळची 10:20 एक फायर कॉलाची इन्फॉर्मेशन येयलें. किचन आनी बेडरूम ग्राउंड+1 बंगलाचे स्ट्रक्चराचेर वयरचो उदक पेटना म्हणून नियर वालके हॉटेल एट कुमिया मॉल गिरींग म्हापसा. इमिजिएटली आमी म्हापसा फायर स्टेशनाचेर आमचे जे फायर व्हेकल आसा तेतून इमिजिएटली आमी टर्न आउट केले. इमिजिएटली आमी स्पॉटार थंय पावून कितें पळयलें, एक तो बंगलो आसा तेज्या वयर फर्स्ट फ्लोराचेर एक किचन आनी रूम जो आहा ताका उदक पेटलें. इमिजिएटली आमचे होसरील जे आहा ते पयलीं लेआउट केले आनी इनिशियल फायर फायटींग ते केलें. मागीर आमी आमचो होसरील होस आहा तो होस आमी घातले आनी होस यूज करून आमी जो फायर आहा तो पयलीं कंट्रोलान हाडलें आनी विथ द हेल्प ऑफ होसरील होस आनी डेलिवरी होस आमी फायर आहा तो कंप्लीट एक्सटिंग्विश केलो. उजो आमी हो पेटलेलो तेन्ना पयले तेजे किचनाचे भितरले कंटेंट आहा ते सगळे उलपल्ले आख्खे कंप्लीट आनी जे बेडरूम एक आहा धाकटो तेजे भितरले तेजे बेड आलमारी क्लोथ आनी वॉल बी आहा ते सगळे जळयले. ऑलरेडी आमी एक कितें सिलिंडर आसलो किचनान आमी तो सिलिंडर ऑलरेडी एक तो काडलो आनी आमच्या पयलीं ओनरान एक 2 सिलिंडर सुमार काडलेले. सायडीची जी ताका एडजस्टान जे रूम हावज आनी सकयल वता स्ट्रक्चर आहा ते आमी फूल सेव ते केल्ले आहा आनी ऑलमोस्ट आमी 10 ते 20 लाख रुपयाची प्रॉपर्टी आहा ती बंगल्याची सेव केल्ली आहा. आनी लॉस ओनर म्हणटा 5 लाख रुपयाचो लॉस आहा म्हणटा आपले. किचन आनी रूम सोडून फूल तेजी रेस्टची प्रॉपर्टी आहा ती सेव केल्ली आहा. इमिजिएटली आमी हे करून उजो खंय लागला फायर एक्सटिंग केलो. आमी तो ओनराक विचारलो तो कॉज ऑफ फायर. तो म्हणटा जी तेजी जी बायल कोण तेजी भयण ताका भाव त्या सायडीनूच रावता. तो म्हणटा भयणीन म्हणटा दिवो एक ते पेटयल्लो बट आपूण तो म्हणटा दिवो हो सकयल पडोन तो पेटलो असो तेजो एक अंदाज आहा. दिवो पेटोवन सकयल बेड आसलेली तेजे बेडाचेर असो तो पडोन तो म्हणटा सगळें फायर इन्सिडेंट जालें म्हणटा तो. आनी एक्झॅक्ट कॉज ऑफ कितें फायर आहा हें आमकां हेजी मागीरूच कळटलें. बाकीचे रिपोर्ट येयले उपरांत कंसर्न ऑथॉरिटीक आहा हे आमी बरयल्ले.